चोय आमगेले मरे वॉर्ड नंबर 6 एक प्रोजेक्ट येता सम बंगलोज आर कमिंग सम स्मॉल अपार्टमेंट इज कमिंग आता कितें जाता हेजेर आमी एक संडे पर मिटींग दवरले प्रोजेक्ट येता म्हणल्यार आतां आख्खो लोक आमगेलो कुट्रेचो जो स्थानीक लोक पळया न्हू तेजो तो लोक आतां विटला हे प्रोजेक्ट पळया येताय न्हू हे फकत प्रोजेक्ट येताय ते जुमीन इकीत तो पयस कोत्ता प्रोजेक्ट बांदीत तो पयस कोत्ता आनी ऑथॉरिटी जे परमिशन दिताय न्हू तांकां हे 3 फाटी पयस कोत्ताय आनी लोक सगळो हितून त्रास भोगपाचे सो आतां असलें सिट्युएशन जालां की लोक प्रोजेक्ट म्हळ्यार लोक विटेला सारको सो जेन्ना ते मिटिंगेक आमी विचारलें ते वॉर्ड मेंबराकूय विचारलें वॉर्ड मेंबर म्हणटा आपणाक सांगनासतना पंचायतान सायड इन्स्पेक्शन केलें सो वी एक्सेप्टेड दॅट आर्ग्युमेंट बिकॉज शी सेज आपणाक सांगलो ना आमगे पंच पळया एक्झिना डिसोजा सो शी सेड आपणाक सांगनासतना तेणें पंचायतान सायड इन्स्पेक्शन केलां आनी तेणी सायड इन्स्पेक्शन रिपोर्टूय दिला वेर दे क्लेम वन पंच नेबरींग पंच रोजी म्हणलो आहा ताका घेवन म्हणटा तें सायड इन्स्पेक्शन केलां आतां रोज आतां थिंगा आमी येयले जाल्यार रोजी म्हणटा आपण सायड इन्स्पेक्शन येयलें ना शी इज ऑन रिकॉर्ड शी सेज आपण सांगितलं मरे ताणें ते म्हणटा आपण सायड इन्स्पेक्शन येयलें ना ओके पंच मेंबराकूय ती म्हणटाय आमी ताका सांगलो ना अशें म्हूण ती सांगताय ओके सो हे आतां हो इश्यू आतां इतलो सिरियस म्हळ्यार ताका देर इज नो प्रॉपर जाय ते भाशेन ताका सिरियसनस हिंगा ही पंचायत दाखयना आतां तीच भितर आतां दे हॅव एग्रीड टू रिवोक दीस लायसन्स कित्याक क्लियर फायल येयल्या आमकडे काम प्लॅनिंग आसा क्लियर एक फायल येयल्या आनी ती आमी 1 म्हयनो देखून दवरल्या कळ्ळें तुका आनी मिसअंडरस्टँडींग जाला दोगांयकूय पट्टेश दवरला आनी आमी वॉर्ड मेंबर रोजीमू आमी लेटर केली रोजीन कितें करून लागलें बाबा हें आपल्या पडना हें ताका पडटा मू कितें हें रोजीन करून लागलें रोजीन तें अगलावलां ते दुसरे आमी शो इन्स्पेक्शन कितें गेली कितें तें एरा इन्स्पेक्शन आहलो तें आतां कितें सांगलो तुवें तेंकां कितें लोकांगे आसता आनी सांगिल्लें रिवर्क कर म्हणून आतां आमी चयताय कितको करून जाता तें हांव आतां हितून ते का म्हणजे हांव पंचायताक केन्ना पडना पंचायतान स्वता तेंगे डिसिजन घे म्हणटा हांव केन्नाच खंयचे पंचायत डिसिजना पडना आतां हांवें क्लियर कट सांगिलां की म्हाका कॅशलो इंट्रस्ट ना म्हण लोकांचे ऑब्जेक्शन आहा यू फॉरगेट इट फॉलो प्रोसिजर अशें करून जायत इश्यू जाले मायंड आनी इश्यू जाल्लो आनी इश्यू जाला तालुकाक इश्यू जाल्लो सगळे इश्यू आनी आमी कोणें प्रेशर घायलें ना तें करपाक सो नाव आय टोल्ड देम दे ऑब्जेक्शन यू वाय यू आर वेस्टिंग टायम